प्रमोद सावंताचे सरकार जे गोंय राज्यान हे सरकार राज्य आमचे गोंय राज्य हे उद्योगती कडेन आनी दिवाळखोरी कडेन व्हरपाक लागलेले आहा। आता हो आरोप कित्याक करचो कसो दिसता की ज्या तरेन पळय मंत्री आनी सरकार चल्ला त्या तरेन हे स्पश्टपणान जाणवता। आनी आतां तितून खंय तरी एडवोकेट जनरल जो राज्याक सल्ले दिवपी आसता तोय खंय तरी हितून सामील जाला। तेका लागून आतां स्पश्टपणान सारकें जाणवपाक लागला की राज्य जे आहा हे गोंय राज्य हे प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या जे नेतृत्व करता प्रमोद सावंत त्याच्या सकयल हे राज्य उद्योगती कडेन आनी दिवाळखोरी कडेन चल्लाय दिसता। आतां खंय तरी गोंय सरकार कन्सेंट दिवन सगळे नोटिफाय जावन उदीक वळोवपाक सगळे बाकीचे जे प्रोसिजर तेंच्यांनी सुरवात केल्या उपरांत खंय तरी हांगा शेपडे बडयता भारतीय जनता पार्टीक हे आसा म्हणून दुख्ख जाता किंवा आमी नेतृत्वा सकयल अशें करता तशें करता हे जे उलयता तांकां खंयच हांकां नैतीक म्हणटा ते उलोवपाक नैतिकता म्हणटा ती उरलेली ना हांगासर अशें दिसून येता। राज्याचो जो मुख्यमंत्री हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता तो तर म्हाका मेळपाकूय सोदिना, तो भियाता म्हाका कित्याक ती म्हाका खबर ना। म्हणटकूच राज्याचो मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता हांगासर तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी गोंयच्या जनतेच्या माध्यमांतल्यान कोण जे पळयता ही प्रेस तेंच्यांनी ताका सांगचें प्रमोद सावंताक की अजुनूय आमी हांव सुदीप तमणकर तयार आहा एक्टिविस्ट म्हणून सगळी कागदपत्रां हाड ह्या आझाद मैदानाचेर दवर आनी हार मान अजुनूय आमी हो विशय सुप्रीम कोर्टान व्हरोन तडीच लावपाक आमकां ताकद आहा, हिम्मत आहा आनी आमचे कडेन अभ्यास आहा, कळ्ळें न्हू। तेन्ना परत एकदां ताका आव्हान करता। आनी आयज स्टेटमेंट जी काल एडवोकेट जनरलान राज्याच्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी स्टेटमेंट काडला तेणी काल दुर्दैव शिकलेलो मनीस राज्याचो एडवोकेट जनरल जेणे मार्गदर्शन करप तो आयज एडवोकेट जनरल राज्याचो स्टेटमेंट काडटा की लोकांनी खंय आंदोलन करचें म्हणजे तुका तुज्या शिक्षणाचेर येना काय म्हणून प्रश्न चिन्ह पडटा हांगासर। आयज तूं जेन्ना तुका कॉन्फिडन्स ना तेन्ना तूं लोकांक अपील करता की लोकांनी आंदोलन करचें म्हणजे तुमचें चल्लां कितें काय म्हणून हांगासर प्रश्न पडटा। आयज आमी प्रत्येक गोष्टीचेर देवाच्या आशिर्वादान न्याय मेळयता, देवाचो आमकां पूर्ण पाठिंबा जाता तसो देवाचो हुकूम ह्या चोरांक ना हांगासर। पसारकाराक तर नात कित्याक हेणी राज्य सारकें हितून घातलेलें आहा। ताका लागून शेवटी हांव ताका इतलेंच सांगात की पसारकाराक कदेलो सोडून वच रे घरा, पसारकाराक कदेलो सोडून वच रे घरा, हीच तुजी आयज लायकी आहा। म्हादाई आवय म्हणणारो तूं आयज आवयचेर जर कोण अत्याचार करता जाल्यार पसारकारान आनी तोंड घेवन कितें म्हणून लोकां फुड्यान येवप। सांगलें न्हू हांवें सरकारान आयजच्या आयज सरकारा पर्यंत पावय बेश्टे तामणकर म्हणू नाका नचोन ताका सांग क्लियर की तामणकरा कडेन आझाद मैदानार हाडून सगळ्यो फायली सोपोवन दी, आमी तो विशय व्हरोन ट्विस्ट करून सुप्रीम कोर्टान घडोवपाची आमकां ताकद आहा। पयशे सुद्दां नाका सरकाराचे, वकील सुद्दां आमी काडटा। हय आमी प्रशांत भुशणा कडेन सगळें उलोवन सुद्दां दवरला आनी डिस्कस केला आनी राज्याचो माजी एडवोकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी हेचे कडेन सुद्दां एडवायस घेतल्या सगळी। अजून तुका सांगलें न्हू हेतू प्रामाणीक जावं मनशाचो, हेतू जर प्रामाणीक आसा ट्रान्सपरन्सी इतले इझी ह्या परिस्थितीन सध्याच्या परिस्थितीत इतले इझी आहा ते आमकां ओपा दिसता तुका। हय कित्याक ओपना दिसता कित्याक अरे कन्सेंट दिवपी कोण हेच लोक न्हू। मागीर परत सांगुया न्हू कन्सेंट दिणाऱ्यांक एक्सपोज करुया न्हू समते सुप्रीम कोर्टान हांकां ऑथॉरिटी नासतना दिल्या म्हणून हेंच्यांनी सरळ नांवां सांगता दिया पेपर हाडून आझाद मैदानार आरमाना जायना म्हणून सांगा आमचे कडेन दिया हाडून आमचे कडेन आमी वयता। पयशे सुद्दां नाका म्हणून सांगलें, पयशे सुद्दां नाका सरकाराचे आमी वयता लडपाक।